बगेवून कुर्सेचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळीची बेटवणी ए जेजूच्या देवीक काळजा आयच्या दिसाची म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पत्काच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या पवित्र सक्रमेंतान तुका कळनासतना बेटोवच्या समेस इरेदा पासत बगेवून आमकां मरयेच्या कथावेन काळजा मरिफात हांव तिका भेटयता. प्रत्येक जावन मागणेच्या अपोस्तलाच्या इरेद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इरेद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ए जेजूच्या पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या कन्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सम्या जेजू तुज्या दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या बगेवून पापा साहेबाक जातून ताका उजवाड गटाय आनी बुजवण. म्हज्या देवा साहेबा हांव तुका पांयां पडटां. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता. ओट तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निस्क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यांत सांबाळलो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतनां म्हजें सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्काच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सुमेस पत्कां म्हज्या पत्क्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पत्क्याची काकूत कर म्हाका पत्क्याक बक्षी. भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातय ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव ते सतमनता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सतमनता. ही सता आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सतमनता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बावडतान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन म्हज्या पत्कांचें बगसणें आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा वस्तू उपरांत हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी बरो आनी मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखेचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या पत्कांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका बऱ्या आनी वस्तू उपरांत मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पताक करिना म्हूण आनी पत्काची समेन सुकयतली म्हूण ती निचेव करता. आमेन. मरयेक समर्पण म्हजे रानये आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून ए मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजे आस्त आनी ओस म्हणल्या वरवीं.
कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणे. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तुका आमी दिन वाचताव, कित्याक तूं बरो. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटांनी आमची जतन करताय. बावर्तान आमी तुजे सरशी येताव आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडताव. आनी हें आमचें खालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे साल्ल्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना, देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूच हे वरवीं पिडे साल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक ओको सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जाणवायेन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिब्बंदींक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवाक फाटीं येवंक कश्टातेल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास सोडूंक पेसाडतेल्या सर भावा भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टातेल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करताव. पिडेस्तांव गूण करून तुका महिमा लभयल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरेफात. आमेन. Paghiwuntang amor Yesu, bukti na zami udas karta, tiche din wasniche gayan gaun, कणवळाय बापा तुझी वाकण ताव, कितली वक्ती तुझी विस्मिता, अपरिमित तुझी दयाळा, तिचे द्वारी दिलोय मनशा कुळा, तुझो पूत जेजू आमचो सोमीर. महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका त्रिएक देवा, महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा तुका त्रिएक देवा. ह्या मिसाची ते सवा ह्या परी आसात. अर्गामीस दितात सियोन फेर्नांडीस, अर्गामीस दितात सुनीता लोबो, रिजिनाल्ड लोबोच्या आत्म्या खातीर, कार्मिन फेर्नांडीसच्या आत्म्या खातीर, जॉर्ज मिस्कीतच्या आत्म्या खातीर. ह्या ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. तशेंच आमकां कुमो करच्या हर एकल्यांक की देव तांकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान दिवन दी म्हणून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भरिनो, मोरयेमयेच्या फेस्ताक तयार जावन फाटल्या दिसांनी आमी नोवेन करून आयल्या. आज मोरयेमयेच्या नोवेनाचो आखरेचो दीस, नवो दीस आमी जावन आज संभ्रमता. ह्या दिसा आमी मोरये लागीं प्रत्येक रितीन मागया. मोरी माय प्रत्येक रितीन आपल्या आवय बापेंक जोखीम आनी अन्नाक ती विदे जावन सरली, देखून
देवान तिका विंचले आनी ती देवाकी विधेय जावन सरली. आज आमी प्रत्येक रितीन आमच्या आवय बापायचो उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. आमी तांकां विधेय जावन चलच्याक जायशी करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचें उणेपण आमचें अस्कतकाय देवा मुखार वळखून आमच्या पातकांची दूख धरया. पदकांची दुग्धन संगता आमी मागया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां मोपरिनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुमचे संस्कार मुरले सगळ्या देवतांक आनी लोकांक आनी तुमकां मोपरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्यांका कुळकर सोम्यांका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर सोम्यांका कुळकर सोम्यांका कुळकर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य ओंकार मेरेचे विणवणे हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, हे तुमचे कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसवणी दिवंक पयलो. ती बसवणी अशी आसा: हाज्या वरवीं तुका बरेपण लाभतले आनी ह्या संवसारांत लांब आऊक तुका मेळटले. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. देवा मुझ्या दारुकात उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा. देवा म्हज्या तारुकांत उल्हासता. सोम्या सोमोग नियाळटा. मुझ्या रायाक हांव वंदिता. महान ताची गीत संतोषान गायता. सोम्या सोमोग नियाळटा. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा. देवा म्हज्या तारुकांत उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा. देवा म्हज्या तारुकांत उल्हासता. सोमी बोलदाखयता. आपली प्रकाशित महिमा प्रगटा. पदवेदारांक बसकेतांक सकला घालता. सोमी बोलदाखयता.
म्हज्या तारुकांतय उल्हास आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हास Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं औंकवार मोरिये सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतेल्यो म्हूण सतमंदली तूं कितली भागी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सालुका परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू आपल्या आवय बापाय सांगता नजरताक पाटी आयलो तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताच्या मातेन हो स संगत्यो आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे अवतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो एका सकाळी एक बापय आपल्या पुता संगी आंगणांत बसोवन आसलो. आंगणांत बसोवन एक पेपर वाचतालो आनी त्याच आंगणाच्या मुखार आसच्या एका रुखार एक गिरबुजी येवन बसली आनी आपल्या पुता लागीं येवन विचारी लागलो तें कितें थंयसर बसलां आवाज करता. पूत पयले फावटी म्हणालो ती गिरबुजी म्हणून परत्यान इल्लो वेळ जाता आसतना परत बापायन आपल्या पुता लागीं विचारलें कितें थंयसर बसलां पुता. पुतान जाप दिली ती गिरबुजी म्हणून. तिसरे फावटी आपल्या बापायन पुता लागीं विचारलें हें कितें हांगासर बसलां म्हणून. दोन फावटी विचारलें पुरो जावन तिसरे फावटी आयकत आसतना आपल्या पुताक इराराय जावं पावली खरंदाय जावं पावली. आपल्या बापायक जोर करी लागलो कितले फावटी सांगचें तुका पापा ही गिरबुजी म्हणून तुका कितें समजना गे म्हणून. बापाय उठता आनी भितर वेता एक बूक हाडून येता आनी बूक हाडून आपल्या पुता लागीं वाचूंक सांगता. पूत वाचता आज म्हज्या पुताक 3 वर्सां जाल्लीं आंगणांत आमी बसून आसल्या उस्क्यार म्हज्या पूत बसून आसलो. एक गिरबुजी मुखार बसून आसली. पुतान आपल्या बापाय लागीं सारलें हें कितें म्हणून. बापायन 20 फावटी मोगान म्हळें ही गिरबुजी जावन आसा. मोगान पुताक सांगलें ही गिरबुजी जावन आसा. 20 फावटी सांगता आसतना पुताक समजालें कित्याक सांगूंक कारण बापायक पुताचे वयर मोग आसलो समजोवची सकत बापायक आसली. बापायन हें वाचूंक सांगलें आयकून पूत रडटा आनी बापायक मोगान आरोन धरता आनी बॉक्सांनी विचारता. एक ल्हानशें काल्पनीक गडीत जावंक पुरो. मोगाळ भाव भयणीनो आज म्हाका आनी तुमकांय आमच्या आवय बापायक मान दिवंक आयची सुवार्ता आयची वाचपां आमकां आपोवणें दिता. आज आमी आयकलें मोरी माय कशें आमी आपल्या जिवितांत जोखीम आनी अन्नाक विधेय जाली. ती आपल्या आवय बापायक विधेय जाल्ले देखून देवान तिका पळयलें आनी ती म्हाका विधेय जाताली म्हणून देवान बऱ्यांतल्या बऱ्या एका स्त्रीयेक विंचून काडलें. देवाच्या पुताची आवय जावच्या खातीर विधेयपण खालतेपण तिचें आसलें देखून
देवान तिका विंचलें. जेजूक आमी पळयत आसतना आपल्या ल्हानपणायेर आपल्या आवय बापाय सांगात आसलो. आवय बापायच्या वृत्तीन कामांत तो कुमो करच्या विशयांत आमी पळयता. आमी थोडे फोटो पळयल्यार आमकां समजता जेजू जे सांगता आपल्या बापाय सांगता थंयसर वृत्ती करता आसतना कार्पेंट्रींत आचार्याचें काम करता आसतना कुमो करचें पिक्चर आमी पळयलां. देखून आमकां समजता जेजू आपल्या आवय बापायक ह्या संवसारीक काल जावन जियेलो. ते मात्र न्ही, आपल्या बापायक देवा बापाक तो काल जावन जियेलो. आयचें वासाप आमी आयकलें. पयलें वासाप सांत पावल म्हणटा आमी आमच्या आवय बापेक विदे जावचें मान दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. जो कोण आपल्या आवय बापेक विदे जाता कर्तव्य जावन चलता तसल्यांक लांब आऊक मेळटलो. जिविताचे लांब आऊक आमकां मेळचे तर आमच्या आवय बापेक आमी मान दिवंक जाय. आधुनीक संवसारांत आमी पळयवया कुटुंबांत एक वा दोग भुरगीं आनी त्या भुरग्यांक कितें जाय सगळें आमी दिवंक शकता. गरजेचें सोड मर्जेचें आमी दिल्लें आसा. आनी तीच भुरगीं आमकां बेस्टावंक शकतात. आमकां दिना जाल्यार आमी तशें करता, आमकां दिना जाल्यार आमी अशें करता. त्याच बियाक आमकां एकच भुरगें वा दोगूच भुरगें खंय सडून गेलें तर आमकां कितें जावंक जाय मर्जेचें पुरो दिवंक शकता. आनी आखरेक व्हड जाता आसतना तीच भुरगीं आपल्या आवय बापेन दिल्लो मोग विसरून थंय पयस दवरतात. असली परिगत आमच्या ह्या समाजांत आसा. तशें जावंक नजो म्हणून जेजूची मरयेची देवा बापाची आशा जावन आसा. देखून आमी कितें करूंक जाय? आमी हांगासर आसच्या वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक आमी पयलें आदर्श जावंक जाय. जावंक पुरो वडिलां पियेतात घरा आनी पुता सांगता तूं पियेनाका. आमकां सांगचें हक्क ना. घरा वडिलां टिवींत सिरियल पळयतात आनी म्हणटात तूं आतां शीक म्हणून. ना, पयलें वडिलांनी आवय बापेंक वडिलांनी भुरग्यांक बरें गूण शिकयलें तर आमचीं भुरगीं आमकां पळोवन शिकतालीं. आमकां जाय कितें बरेंपण. आमच्या भुरगीं बरो फुडार आवय बापायनी पळयता आसतना आमकां खुशी जातली. तसलें बरो फुडार आमच्या भुरग्यांक लाबोवन दी. हांगासर आसच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापेक कर्तव्य जावन बरेंपण करून दी. वडिलांक मान गौरव दिवन दी. आमच्या वडिलांनी काडिल्लो कश्ट पळोवन तांकां आपल्या जिवितांत संतोश आमची भुरगीं दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या क्रिस्तवाची ओपून घे मोगा मानून घे दयेन काडी बाबा आमची मोगळ तुझ्या भुरग्यांची. तुझ्या पायांत बदल तुझ्या मासारकन बाबा आमच्या दयाळा. भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या क्रिस्तवाची ओपून घे मोगा मानून घे दयेन काडी बाबा आमची मोगळ तुझ्या भुरग्यांची. म्हज्या भावानो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी वेगवेग आमच्या नाके पयसुचा जबाब सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवकार मरयेता जल्म घेतना तिचे अवकारपण विबाडूंक ना, पण पवित्रनान तें पवित्र केलें. आपणे घेतलेल्या मनशा सेंबा वरवीं आमकांय आमच्या पतकांती निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमचे बेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अवकार मरियेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिचे दिन वासणीचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता, सर्व काळी मनशां थंय कितली आपारमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं तो आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूसांचो दळबार संतोशान तुका वाखणतात सरगार. ताच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारासो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सोंसूंक खंयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगात पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचें पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारावतालें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाटा सोगट परगटुया. सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पो आमी परगटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. व जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासुमेस्त पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाक, पीटर पावल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुना जिवानपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगाती ती सोपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दमदुता आनी सोर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयल्या मागणे सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदा काकुळतेन सर्व पातकांती सुटय सर्व आकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवटे पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेच्या म्हाका फना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. मोजा सुम्या मोजा देवा ये तू काळजान मोजा पवित्र कर काळीज है कुरपेन तुझा घे तू म्हाका गोपन तुझा मोजा सुम्या मोजा देवा ये तू काळजान मोजा
तूं म्हाका गोपन तुज्या जिवीत उंडो सुमिया मोगन म्हाका तूं दिता कुरपेच्या शेल्यान दनिया म्हाका सदां न्हिदयता तिरकर सुमिया बावाट म्हजो तूंच म्हजो राय काळजाचो तिरकर सुमिया बावाट म्हजो तूंच म्हजो राय काळजाचो मोजा सुमिया मोजा देवा ये तूं काळजान मोजा पवित्र कर काळीज हे कुरपेन तुज्या घे तूं म्हाका गोपन तुज्या Nantutra sumya gaita bogna येण्यान तुझ्या काळीज मुझे पावन जाला आत्मो मुजो तुझ्या पवित्र जेवणान दादोस जाला राया अर्गा अर्गा नांत उतरा सुमिया गायता बोगना मासारकान तुझ्या लाभल्या आत्मीक गठाय हर एक मेटांक मुझ्या सांगात तुवें दिलाय कष्टा अनवारानी वेंगेन तुझ्या सांभाळलाय मोगाशी वोरानी कुरपेन म्हाका बोलाय नात उतरा सुम्या गायता बोगना येण्यान तुझ्या काळीज मुझे पावन जाला आत्मो मुजो तुझ्या पवित्र जेवणान दादोस जाला राया अर्गा अर्गा ना उतरा सुम्या गायता बोगना जेजू आमच्या काळजांत आसा जेजूक आमी मौन रितीन अर्घ दिवया आमच्या आवय बापायचो आमी उगडास काडया जर आज आमी हांगासर आसा आमी तांचे वरवीं देवान आमकां बरी आवय बापाय फावो केल्यात सगळें बरेंपण नियाळ मौन रितीन आमी अर्घ दिवया
उबी रावया. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भाग्यवंत हांव कार्मोरयेक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणांत दोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरे जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच हांव कार्मोरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. स्वरूप पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. चे सोडून सर्गारास ते भोरू. मोगाच्यानो नोवेनाचो आखरेचो दीस मोरी माई खंडी जावन आमच्या खातीर फाटल्या दिसांनी जेजू लागीं विनाती करून आसा. आमचें तें खंडीत बरेंपण जातालें असो विश्वास आमी दवरया. आज आमी प्रत्येक रितीन आमच्या आवय बापूय उगडास करता आसतना हांगासर आसली जिवंत आसली आमची आवय बापूय आसा तर तांचो आमी उगडास काडया. आमची आवय बापूय देवादीन जाल्यार तर तांचोय आमी उगडास काड तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन आमी मागया. मोगाच्यानो देवा बापाक आमी सर्वांनी विदे जावन जियोंक जाय म्हणली ताची खुशी. ताचेंच आजारपण परगटच्या वडिलांक काल जाल्ले जेजू आनी मरिये परी जावन जियोंक जाय अशी कृपा आतां आमी मागया. बापा मोरये मायेन तुका विधेय जावन तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारी हाडिल्लो. तुज्या पुता जेजून तुका विधेय जावन तुजें रास परगट केलें. त्याच परी पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुका विधेय जावन तुजें रास परगटूंक गरज आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांचे ताबेन आसच्या सव लोकां पासून निस्वार्थी मनान वावरूंक बरें मन दी. कुटुंबाच्या बरेपणाक आदार दिवची योजना मांडून हाडूंक तुज्या स्पिरितान तांकां बर म्हूण मागता. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तुका विधेय जावन शेगून बरीत बऱ्या कारणांनी बरयल्ली जिविता मुखांत आपल्या भुरग्यांक आदर जावंक तुजे कृपेन देण्यानी बर म्हूण मागता. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी जिवंत दिल्ल्या आपल्या आवय बापायक मान दिशेकर. वडिलांचे मार्गदर्शन घेवन सरके वाटेन समकून बऱ्या फुडाराक तांणी पावोवंक तांकां आदर दी म्हूण मागता. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी सांडून घाल्ल्या सव आवय बापाय थंय तूं दयाळ जा. तांचे दूख सोसून व्हरूंक कृपा दी. तांच्या एकसुरपणांत तुजो संगात लाभय. बऱ्या भलायकेंत तांकां सांबाळ म्हूण मागता. मोरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो गरजो आसात त्यो आमी आतां उगडासा काडया. बापा तुजे उचे दवरली ही मागणी दायेन मानून घे. मोरये माये मरी तुका आमी आमच्या वडिलांक विधेय जावन जियोंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. तुज्या पुतार जेजूचे नांवीं आमेन. आमा पासोत विनाती कर बाळ मोरये. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया.
मोगाळी माई तुवें देवाच्या पुताची आवय जावचे आपोणे मोगान स्वीकार केले ताका तुज्या कुस्वान घेवन ह्या संवसारी हाडून दिलोय. तुज्या सगळ्या जिवितांत कश्टान वरां अडचणां मदें तुवें बापाक विदे जावची येली. आज आमी तुका मान करतना तुज्या आदर्श खालसर आवय बापायनी जियेशें कर. सांगासतात तुज्या पुता जेजूचे आदर्श घेवन सर्व भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन तांकां मान लेखीशें कर. हें आमी मागणें करता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सकळ सांगत मेळ्या सकळ लागींच या आमचे ताळे एक करया मोळी होगळसिया वोटा हितलानी सोद्या एकठांय करया तांचो एक मुकुट गोंत्या आनीक मायेक दिव्या सकळ सांगत मेळ्या सकळ लागींच या आमचे ताळे एक करया मोरीक होगळसिया फाल्यां भितर भावतेली हे शेवटी आबोली तर कै मेळटली मोळीक फावो जाली सकळ सांगत मेळ्या सकळ लागींच या आमचे ताळे एक करया मोळीक होगळसिया तुझे काळजी कादी मोगाई दिखैती करता पूर्वाय मोजी या सोबीत फुलाची सकळ सांगात मेळ्या सकळ लागींच या आमचे ताळे एक करया मोरयेक होगळसिया दर्यान माये बोल करया उच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार म्हाका आनी दर्यान रावता सकळ सांगात मेळ्या सकळ लागींच या आमचे ताळे एक करया
मुगाळ पुत्रा सोवै अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां सा सेबेस्तियांव आम्हा पासत विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.